नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। म्हापशा बांदकाम चालू आसतना कोसळ्ळो बिल्डिंगेचो स्लॅब, 5 कामगार जखमी, उपचारा खातीर आजलोन केल्यात भरती। इस्रोन रियुजेबल लॉन्च व्हेईकलाची यशस्वीपणान घेतली चाचणी, उण्या खर्चान भागतलो उपगिरो प्रक्षेपण मोहीम। जेटीचे जाले नूतनीकरण, पुतळ्या कडेन मात आड नदर, इतिहासीक दोना पावला पुतळ्याची सामकीच जाल्या उतिकाय। मिना खण सुरू करपाक कावरेच्या लोकांचो खर विरोध, मंत्री सुभाषाच्या न्हयकारा उपरांत ग्रामसभेनूय पास केलो खणयाळ थाराव। गोंयान वाडले सायबर क्रायमाचे प्रकार, फाटल्या 5 वर्सांत 133 गुन्यांवांची जाली नोंद। जवाहर शेटयेचेर करत कारवाय, म्हापशेच्या नुस्तेकारांची पुलिशे कडेन मागणी। आता खबरो विस्तारांत। म्हापशेच्या आदले नगरपालिके लागसार आशिल्ले लॉरेन्स एन्क्लेव ह्या इमारतीचें काम घटमूट नाशिल्ल्यान स्लॅब कोसळ्ळो। इमारतीचो स्लॅब कोसळ्ळो। ह्या अपघातांत 4 ते 5 कामगार जखमी जाले। जखमी जाल्ल्या कामगारांक उपचारा खातीर जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केला। तशेंच हे घडणुकेक लागून म्हापसा बस स्टँड ते म्हापसा कोर्ट सर्कल मेरेनच्या रस्त्यार येरादारीची कोळणी जाल्ल्या कारणान प्रवाशांक व्हड प्रमाणांत त्रास सोंसचे पडटा। मेरा नाम शशांक है। मुझे बोल, जो बिल्डिंग गिरा वो तू लेबर है ना? मिस्त्री है। क्या हुआ, कैसे हुआ? वो सेंटरिंग भाग गया। सेंटरिंग भाग गया बोले तो? वो सेंटरिंग मतलब उलट गया। हाँ, अच्छा, जो सेंटरिंग मारा था वो पूरा टूट गया। हाँ, वो टूट गया। अच्छा, उसकी वजह से तुम लोग सब गिर गया। हाँ। अच्छा, कितना लेबर इंजर्ड है? क्या लेबर कितने तुम लोग इंजर्ड है? मिस्त्री कितने इंजर्ड है? कितने लोगों को मार बैठा? दो मिस्त्री, 3 लेबर। टोटल गाड़ी वाले था, उसको भी मार लगा। अच्छा, लेकिन कैसे, क्या हुआ था काम करते समय? हम लोग काम कर रहे थे, वो नीचे से मुंडा स्लिप हुआ, क्या हुआ पता नहीं, ऊपर से नीचे आ गया। अच्छा, पूरा मुंडा ही पूरा गिर गया। हाँ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर का नाम? विंदेश्वर पंडित। हाँ, विंदेश्वर पंडित। अच्छा। भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन मोठी कामगिरी केल्या। इस्रोन रियुजेबल लॉन्च व्हेईकल ऑटोनॉमस लँडिंग मिशन यशस्वीपणान लॉन्च केले। ह्या मोहिमेन RLV LEX रॉकेटाचे सेल्फ लँडिंगेची चाचणी घेतली। उपगिरो अंतराळांत सोडल्या उपरांत हे रॉकेट हवाय पट्टेचेर लँडिंग करतले। ह्या रॉकेटाच्या मजतीन उपगिरो प्रक्षेपण मोहीम उण्यांत उण्या खर्चान शक्य जातले। DRDO आणि भारतीय हवाई दळाच्या मजतीन ही मोहीम पुराय केली। आयतारा सकाळी कर्नाटकाच्या चित्रदुर्ग ATR हे ऑपरेशन पुराय केले। रियुजेबल लॉन्च व्हेईकल भारतीय हवाई दळाच्या चिनूक हेलिकॉप्टरावेल्यान हाडिल्ले। सकाळी सुमार 7 वरांचेर उड्डाण केल्या उपरांत ह्या व्हेईकलान 7:45 सुमार ATR एअर स्ट्रिपाचेर यशस्वीपणान लँडिंग केले। आयतारा केपेची कावरे पिल्ला ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा खण वेवसायाच्या विशयावेल्यान बरीच तापली। कावरे वाठारांतल्या जांबली दादागा दोंगराचेर खण वेवसाय सुरू जावपाचो आसा। हो खण वेवसाय सुरू जालो जाल्यार जैव विविधतायेचेर तशेंच लोकांचेर ताचो व्हड परिणाम जातलो। देखून आयज जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी खण वेवसाय सुरू करपाक विरोध केलो। ते खातीर थळाव्या लोकांच्या विरोधा उपरांत पंचायतीन दोंगराचेर खण वेवसाय सुरू करपाक दिवचे ना असो थाराव पास केलो।
दोंगरार खण वेवसाय सुरू केलो जाल्यार कावरे पिल्ला वाठारांत आशिल्ल्या देवस्थानाचेर परिणाम जातलो. तशेंच दोंगरार आशिल्ली जैवविविधताय कांय थळाव्या लोकांच्यो काजी बागायती उद्ध्वस्त जातल्यो. देखून खण वेवसाय सुरू करचो न्हय अशें आवाहन समाज कल्याण आनी सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान केलें. ग्रामसभेक आमकां 19 नंबरांची मायन आसा त्या मायनीचेर थारावीक उलोवप जालें. हे उलोवण्याक कितें आसा ते कावरे गांवांत जी 19 नंबरांची आयन वयर आनी मॅग्नीज वयर जी मायन येता ती पूर्ण लोकांक धोकेदायक आसा. कित्याक ह्या 19 नंबरान कावरे गांवचें पूर्ण जें जिवन आसा त्या 19 नंबरान अवलंबून आसा. जो म्हणटा लोक त्या पारंपारीक पयलीं साकून थंयसर तेंचे धंदो म्हटल्यार काजू मिरसांग हे बाबतींत जें अवलंबून जीवन आसा. आनी मेन म्हळ्यार ती मायन स्टार्ट जाली जाल्यार तें थंयसर उदक वयतलें. लोकांक थंय रावपाक अशक्य अशी ज्यो नाका जाल्यो गोश्टी थंय जातल्यो. आनी ह्या बाबतींत जर पळयत जाल्यार 19 नंबराक आमकां ती मायन आहा ती लोकांच्या दृश्टिकोनान सामकीच नाका, आमी नाका अशें म्हणटा. आयज आमी ह्या कावरे गांवांत भितर जेन्ना मिटींग घेतली तेन्ना 100% लोकांनी ज्या लोकांनी येवन मुखार येवनूय सांगलें की आमी मायनींग जाय म्हणून जेन्ना घाल्लें तेन्ना आमकां ह्या विशयाची पूर्ण कल्पना ना. ज्या लोकांनी हांगा एप्लिकेशन्स मायनींग जाय म्हणून रिक्वेस्ट दिल्ले आसात ते खूब म्हणजे ह्या विलेजींतलेच पूण दुसरे पयस म्हणजे 15-20 किलोमिटर पयसुल्ले आसात. आनी तांकां जेन्ना ही गोश्ट कळ्ळी की हांगा खूब मोठे म्हणजे अन्याय जातलो आमच्या ट्रायबल भावांचेर तेन्ना खुबश्या जाणांनी येवन आपल्यो मायन जाय म्हणपाच्यो क्लेम्स आसात त्यो विड्रॉ करपाची विनंती केल्ली आसा. सो म्हाका दिसता की म्हजें रिक्वेस्ट आसा आमचे सगळे कावरे गांवचे जे मायनींग जाय म्हणटात तांणी एक फावटी वयर वचून फेरफटका मारचो आनी पळोवचें की खऱ्यांनीच ज्यो क्लेम्स आनी जे मुद्दे गांवकऱ्यांनी मांडलेले आसात ते खरे आसात काय ना. आनी म्हाका आयम शुअर हांव अपील करतां जे कोण फुडें सरलेले आसात तांणी हांगा बरे भशेन येवचें आनी हो प्रतिश्ठेचो करनासतना हो जो आसा तो प्रयत्न आसा तो हांगा थांबोवचो. कारण मोठ्या प्रमाणांत हांगा डिस्ट्रॉय जातले आमचे मल्लिकार्जून, महामाया, नास, काशीपुरुष, बागेली पायक अशे अनेक देवदेवतांची स्थळां हांगा आसात ती उद्ध्वस्त करून मायनींग करचें न्हय. आनी ह्या लोकांचें राहणीमान आसा तें उद्ध्वस्त करचें न्हय. ह्या लोकांचें लायवलीहूड उपजिविकेचें साधन आसा तें उद्ध्वस्त करचें न्हय. ह्या रानाचेर अवलंबून आशिल्ले जे जनावरां आसतले, पक्षी आसतले, जी झाडां आसतलीं तें उद्ध्वस्त करून फक्त मायनिंगाच्या हव्यासा पोटी हांगा मुखार वचचें न्हय अशी म्हजी विनंती आसा. हांगा सादारण 200-300 लोक जमले आसात. सगळ्यांनीच म्हणलेलें आसा 19/0 हातून भितर आमकां मायनींग एक्टिविटी ना. सादारण 70 हेक्टर जमनी भितर 150 वयर लोकांची काजूची प्लांटेशनां आसात. सादारण ते 800 ते 1000 क्विंटल बी जाता. वर्साचें इन्कम हाचेर ह्या शेतकऱ्यांचे सादारण 150 फॅमिलीचे जाता. पॉप्युलेशन म्हणजे ह्या डोंगरावेल्यान सकयल रावपी 1 किलोमिटराचेर, 2 किलोमिटराचेर, 3 किलोमिटराचेर डावन द हिल ह्यो सेटलमेंट एरिया आसा. इट इज ओवर 1000 पीपल पॉप्युलेशन. ह्या पॉप्युलेशनाचेर डायरेक्ट जो एखादे वेळ कितेंय जालें जर जाय फ्लो आसा, मड आसा, हो सकयल सेटलमेंट एरियेन येवपाक शकता. रीच आमची पुराणीक 1000 म्हणजे कदमकालीन देवळां आसात त्या देवळांच्या पासून हो फ्लो आसा तो अफेक्ट करतलो. त्या खातीर आमची एक विनंती आसा अज्ञातपणान कोणी जर म्हणलें की हांगा आमकां मायन जाय जाल्यार ताणें तें विड्रॉ करचें. गोंयांत सायबर क्रायमाचो आंकडो वाडटा. 2021 ते 2022 ह्या वर्सान सायबर क्रायमांत दोबरांत वाड जाल्या. जाल्यार 2018 ते 2023 ह्या काळांत गोंयांत 133 सायबर क्रायम गोंय पुलिशेच्या क्रायम विभागा कडेन नोंद जाल्या. हातूंतल्या 45 कागाळीचेर सद्या मेरेन कारवाय जाल्या. ह्या वर्सांत आजून मेरेन 4 सायबर क्रायमांची नोंदणी जाल्या.
म्हापशेचो आरटीआय एक्टिव्हिस्ट जवाहर शेटये म्हापशा बाजारांत आशिल्ल्या दुकानदारांचे तशेंच नुस्तेकारांचे फुकट सामान व्हरता आनी जाप विचारल्यार फकत धमक्यो दीत आसता असो आरोप म्हापसा मार्केट असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी केला। म्हापशा पुलिशेन ह्या मनशाक बेगोबेग अटक करची अशी मागणी लेगीत असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी करीत म्हापसा पुलिशेन कागाळ नोंद केली। हे विशय पुराय चौकशी केल्या उपरांत शेटयेचेर कायदेशीर चार्जशीट करपाचें आस्वासन म्हापशेचो पुलीस अधीक्षक परेश नायकान दिलें। बाजारांत तो शेटयो घेवन आमकां धमकी दिताली। हांव नासली घरा आसली, तेणी म्हाजेर कंप्लेन केलें शॉपां आहा हेची हें नुस्तें कित्याक सकयल विकता आनी जाल्यार तूं कोण विचारपाक आमी कितले धंदो करतली, तूं आमकां विचारपाक कोण न्हू। तो सगळ्या बाजारांत येवन लोकांच्यो पोतयो भरून भरून नुस्तें व्हरतालो। आमकां जावं लागलें तुमी पयशे फारीक करा आपल्या। आमी म्हटलें कोले पयशे फारीक करचे मार्केट रजिस्टर एसोसिएशन आहा म्हणून आमी सांगलें तेका चोर खंयचो तो शेटयो म्हणटा पळय तो चोर। आमकां पयलीं आमी लिपता मागीर आमी मातशी वयर दिसली न्हू फक्त लिपता विचार एका आमी कितें विचारता म्हाका विचारता तुजे कडेन कितें प्रूफ आहा म्हाजे कडेन व्हडली फायल आहा सगळे मार्केटाचे पेपर आहा म्हटलें। आमी म्हटलें मार्केट रजिस्टर आमच्या आख्या गोंयान आमचें मार्केट रजिस्टर जाल्लेलें आसा, आमचें एसोसिएशन आसा, युनियनूय आसा आमचें म्हणून सांगलें तेका। तितल्या म्हणसर गेलो ताणें आवाज काडूंक ना मागीर परत आनी तिकडे कोणाची किजिलां केली आनी परत आमचे कडेन येयलो। अरेस्ट करपाक आसलेलो काल आमी हांव एफआयआर रजिस्टर केला सिटीचेर तेका अरेस्ट कर म्हणून ते सटन हें आमचें सटन हें म्हाका अरेस्ट करपाक तेंकां पूण आमी कितें आतां इन्वेस्टिगेशन सारकें करतले कोणान सो तेका नोटीस घातलेली आमी नोटिसाक समज कॉम्प्लाय जायना तो जाल्यार वी वील गो फॉर अरेस्ट आफ्टर टेकिंग ओवर। कायदे भरपूर चेंज जाले तशें डायरेक्ट वन अरेस्ट करपाक मेळना तेजेर अंडर ऑल रेलिवंट सेक्शन्स फॉर फॉर्जरी आनी चिटींग ते हे तेणी मिसयूज केला एक गव्हर्मेंट डॉक्युमेंटाचो तो डॉक्युमेंट तेणी झगत घातला म्हणून तेजेर तेका हांवें आश्वासन दिलां की इन्वेस्टिगेशन कितें केस वील रीच टू लॉजिकल कन्क्लुजन। इन्वेस्टिगेशन कितें आहा तें सारकें जातलें म्हाजें आनी तेजें हँडरायटींग तेजे वॉयस सॅम्पल कितें एविडन्स कितें आहा न्हू तें कलेक्ट करून तेजेर कायदेशीर चार्जशीट जातली। सौर उर्जेचो कार्यक्षम वापर आनी शाश्वत उदरगतीक प्रोत्साहन दिवपा खातीर गोवा सोलर रूफटॉप पोर्टल हो एक उत्कृश्ट उपक्रम जावन आसा अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची तोखणाय केली। गोंय उर्जा उदरगत एजन्सी तशेंच वीज खातें आनी रिन्युएबल एनर्जी खात्या वरवीं हो प्रकल्प चालीक लायला। काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकार हाणें काणकोणा वाठारांत श्रमदानांतल्यान गरिबांक 100 घरां बांदपाचो संकल्प केला आनी 15 मे मेरेन 20 घरांची कामां पुराय करून तांकां घराची चावी दिवपाचें थारायलां। तशेंच श्रमदानांतल्यान हेर वाठारांनी घरां बांदून दितले अशें रमेश तवडकार हाणें सांगलें। ह्या वेळार पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर, दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, वास्कोचो आमदार दाजी साळकार आनी नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार हाजीर आशिल्ले। समजा आमदारांचे तांचें म्हणणें आसा की त्या भागांत करपाक जाय आमी म्हणजे टॅक्निकली आमी कशा तरेन केलें कार्यकर्ते हो जो एक कन्सेप्टाचो कार्यकर्त्यां मदीं रुजोवपा खातीर आसलें आमचे सहकार्य सगळ्या आमदारांक सगळ्या गोंयांक आमी दिवपा खातीर आमी तयार आसा। मेच्या 10 तारखेच्या पयलीं एक मोठो व्यापक कार्यक्रम करतलो आनी 20 घरांच्यो चावी आमी दिवपाचो कार्यक्रम करतलो। दिवचल मालांतल्या कारापूरच्या कुडवाडो वाठारांतली शेतां पुनर्जिवीत जावपाची आस्त वाडल्या ते खातीर मयेचे आमदार फुडें सरल्यात। आयतारा ताणें कुडप वाड्यार चळवळ शेतकारांची बसका घेवन शेती पडींग पडपाची कारणां जाणून घेतली। ह्या वेळार माती संवर्धन आनी उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। शेती वेवसायाक परत चालना मेळपा खातीर सरकारा कडेन प्रस्ताव मांडपाचें उतर ताणें शेतकारांक दिलें। खावटे आनी हेर कारणांक लागून फाटल्या सुमार 22 वर्सांच्यान कुडपवाडो वाठारांतली शेतां पडींग आसात। ते आमकां फुडें करपाचें आतां कोळप तळें आमचे कडेन देवान दिल्ले एक सोर्स आहा हेचो पुरेपूर फायदो आमकां शेतकऱ्यांक किंवा अन्य आमच्या ट्युरिजम
हे करपा लागलो, थंयसर टुरिस्ट स्पॉट करपा लागलो. म्हणजे जेन्ना ह्या तळ्याचो आमी वेवस्थीत काम करता, तेजी खोली वाडयताले, तेजो साठो वाडयताले उदकाचो, म्हणजे जे झरे आहा नैसर्गीक जे झरे आहा ते जेन्ना ओपन करताले तेन्नाच थंयसर उदकाचो साठो वाडताले. तेन्ना मागीर मदले जो भाग आहा म्हणजे आर्गांव जो भाग आहा ते मानस ती थंयसर आसा ती सारकें काम केल्या नंतर वेवस्थीत उदक सकयल फ्लो जातालें. हें एक आमकां काम करता. म्हणून ज्या भागांनी आतां हें बंद जाल्लें आहा ताबडतोब आमी हेजी सर्वे करुया. म्हणजे आयज न्हू, आयज वेळ कमी आसल्या कारणान थोडेशें आयज बंद ना, पूण एका दीस परत आमकां ती सर्वे करचे पडटली. आनी हो जालो एक भाग, म्हणजे कोळप तळ्या पासून आमकां जें उदीक मेळटा त्या उदकाचो हेल्प घेवन आमकां पूर्ण शेती विकसीत करपाक जाय. आनी हेका लागून गोवा सरकार जाय तितलो खर्च करपाक तयार आसता. उजो पालोवपी दळाचे वतीन डॉन बॉस्को शाळेंत ल्हान भुरग्यां खातीर फायर सर्वीस आनी फायर फायटींग बद्दल जागृताय करपा खातीर पेंटींग कॉम्पिटिशन आयोजीत केल्लें. चित्रकलेच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक फायर फायटींग बद्दल जागृताय जावची हो ह्या स्पर्धे फाटलो मुखेल हेतू आशिल्ल्याचें उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी रुपेश सावंतान सांगलें. Experience was like fire, like how to be when fire is there, how do you stay and how do you this and all. हांव एक श्रीवाली गांधी म्हजे चली आयज हांगा फायर डिपार्टमेंटांचे ऑर्गनायज केला ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन तेजे पेरंट. सो एज अ पेरंट म्हाका आयज खूब म्हणजे बरें दिसता की फायर डिपार्टमेंटान हे हांगा एक ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन एक व्हडल्या म्हणजे बीग मार्जिनान अशें ऑर्गनायज केल्लें आसा. एवरी इयर ते ऑर्गनायज करता, स्पेशली कित्याक 14 एप्रील हे एक नॅशनल फायर सर्वीस तेंचो दीस. आनी हितूर ह्या ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनाच्या माध्यमान सगळ्या लोकांक जागृतता येता. कित्याक आतां रिसंटली आमी पळयलां खूब फायर इन्सिडंसीस जाता. सो वेदर इट इज एट होम, घरा जावं नाल्यार इंडस्ट्रीन जावं, हे तेंच्यांनी टॉपीक स्पेशली दिल्ले आसा. तितूर जनरल पब्लिकाकू अवेरनस जातले की फायर सेफ्टी म्हणजे कितें आनी कितें लोकांनी प्रिवेंशन मेजर्स घेवप. सो आमी अशीच आशा करता की दर वर्सांनी तेंच्यांनी असोच एक हे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आनी खूब अवेरनस प्रोग्राम जनरल पब्लिका खातीर दवरपाचे. सो हो इव्हेंट आमी करता तो एवरी इयर करता. लायक ऑन ओकेजन ऑफ 14 एप्रील आमचो नॅशनल फायर सर्वीस डे आसता. सो ताका अवेरनेस स्प्रेड करपाक भुरग्यांच्या हितून आमकां तांकां कितें फायराचे रिलेटीव कितें आसा. सो आतां ह्या वर्सा टॉपिक्स आसा. ग्रूप 1 आसा तो 7 to 10 years आनी ताका टॉपीक आसा फायर एंड एनवायरमेंट. ग्रूप 2 आसा तो 11 to 14 years, ताका टॉपीक आसा फायर सेफ्टी इन इंडस्ट्री. सो ह्या माध्यमाच्यान कितें जाता, भुरगीं कितें आसा आपले कितें तकलेन आसा तेंचे आयडियाज आसा रिलेटेड टू फायर सेफ्टी ते ह्या ड्रॉइंग शिटाचेर ते आपले इनपुट्स दिता. आनी हितून आमकां कळटा की तेंचे कितले तेंचे म्हणजे फुडें तेंचे हे आसा, म्हणजे तेंचे कितें चिंतप आसा ते. आनी हितून मागीर आमी तांकां ऑल ओवर गोवाचे सगळे काडून 1st, 2nd, 3rd हे प्रायजीस दिता. मांद्रेच्या मदले मात जंक्शनाचेर स्पीड ब्रेकर उबारलो ना जाल्यार रस्तो आडावन दवरतलो. थळाव्या नागरिकांक शिटकावणी दिल्या. स्पीड ब्रेकर नाशिल्ल्यान गाडयो स्पिडान येतात, ताका लागून हांगसर कितलेशेच अपघात जावन लोकांक हातपाय मोडून घेवन घरा बसचें पडटा. तेन्ना जाता तितल्या बेगीन हांगसर स्पीड ब्रेकर्स उबारचे अशी मागणी आल्बर्ट फर्नांडीसान केल्या. गोंयकारांक जागोयता आनी मिनिस्टरांक जागोयता आनी पंचायतीकूय जागोयता. अरे भावा म्हाज्या न्हू, आमदाराकूय सांगता, मिनिस्टराकूय सांगता, पंचायतीक सांगता, 24 वरां ह्या रस्त्याचेर आयज गोंयांत 24 वरां रस्त्याचेर जी जंक्शनां आसा गाडयो चलतात. आनी गोवा सरकारान जंक्शनाचेर ऑर्डर दिल्ली हे आमचे स्पीड ब्रेक आसपाक जाय आनी तिका लायट आसपाक जाय. आनी टर्नाचेर तेंचो कायद्यान कॅमेरा आसूंक जाय की सरकाराक कळटलें की आयज कॅमेरा आसल्यार जंक्शनाचेर एक्सिडंट कितले जाता ताका न्यूज पावतलो. आयज मोर्चेन मांद्रे मतदारसंघांत कितलेच आमदार जाले, मिनिस्टर जाले, तुमी नदर मारूंक ना निगडे. तुमकां फकत मतां मेवली की तुमी एसामलीन तुमी केन्ना प्रश्न ह्या मांद्रे मतदान मोर्चेचो तुमी केन्नाच उलोवंक ना.
आमदारान जावं मिनिस्टरान कोणें उलोवंक ना. तुमकां फकत मतां मोवपाची ही इच्छा केल्यात. हांव एकूच मागणी मागता मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदारा कडेन, ह्याचो जाता तितलो स्पीड ब्रेकाचो, कित्याक आयज एक्सिडंट जातात. आयज एक्सिडंट जावन लोकांचे हात पांय मोडटात. ती भरपाई तांकां कोण करतलो? आपल्या पदरचो पयसो मोडचो पडटा. आनी म्हाका एक सांगा, गोंयच्या मिनिस्टराक सांगता, बाब प्रमोद सावंत, दामोर ना, गोवा सरकार कडेन दामोर ना, खडी ना, तुमी कशे रे आमकां म्हाका सांग रोड टॅक्स फारीक करपाचो कायदो कसो केल्यात तुमी? तो कसो आमी भरपाचो? आयज तर स्पीड ब्रेक ना जाल्यार कितें करपाचें आमी? मरपाचे, लोकांनी मरपाचे. आयज फॅमिली लोकांक नाका जाला मनीस. ही मातशी नदर मारा, नाजाल्यार हांव बंद करतलो. पयलें सांगता अबे, हांवें बोबो मारून केस विकले, बोबो मारून केस विकले. हांव उगी रावचो ना, हांव बंद करतलो रस्तो. पयलें सांगता, हे 5 दिसां भितर हांव एक मागणी करता सरकारा कडेन, आमदार कडेन, जाता तितलो बेगीन आमचो स्पीड ब्रेक आमकां जावो. आयतारा सकाळी धुळेरांतल्या लँडमार्क सुपर मार्केटांतल्या जनरेटराक अचकीत उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान जनरेटर लासून गोबर जालो. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत उजो नियंत्रणांत हाडून सुपर मार्केटांत आशिल्लें सगळें सामान उजो पालोवपी दळान वाचयलें. उजो लागिल्ल्यान कसलीच जिवीनहानी जावंक ना. सुपर मार्केटाक कुशीक लोकवस्ती आशिल्ल्या कारणान व्हड अनर्थ जावपाचो टळो. आतांच न्ही सकाळी 8 कॉल आयले, उजो पेटला ट्रान्सफॉर्मराक म्हणून लँडमार्क बिल्डिंगे कडेन. सो आमी हांगा येवन पळयता जाल्यार लँडमार्क जे सुपर मार्केट आहा तेच्या फाटसूनच तेंचे जनरेटर आहात ते सुपर मार्केटाचे. ते जनरेटरांक तेजो उजो लागलेलो. जनरेटर बरो पेट्टालो. सो आमी तो येवन पालयले तुरंत करून. ते बरे उपकार म्हणपाचे देवाचे की त्याच टायमार लायट नासली. सो ते पॅनल तेजे जो मीटर आहा पळय ते पॅनलाक जोवन ते एक टायम व्हडलो उजो जावंक शकता आसलो, फ्लॅटानूय वचोंक शकता आसलो. सो तो आमी वाटयलो घेवन, उजो वयर पावोंक दिवंक ना. लायट नासल्या कारणान आनी बरी हेल्प जाली आमकां. आनी लोकांनी ते रेजिडेन्शियल एरिया आहा तेंच्यांनी बी बरी हेल्प केली. ते पालोवपाचो प्रयत्न करतालो पूण तेंचे कडेन तो पालोवंक जालो ना. तो उजो व्हडलो आसलो त्या कारणान आमी येवन तो मागीर पालयलो. लॉस मागीर तेजी जनरेटराची आनी ते जो मिटर तेजो आहा पळय इलेक्ट्रीक पॅनल तेचे सादारण एक 20,000 लॉस जाला आसतले. ते जनरेटराची किंमत आसतली पळय ती, आनी व्हडले कांय लॉस जावना. ना मान आनी तशी आनी कितें कांय ना. लायफ्स कोणाचे सेव जाल्ले आसा, कोणाक कांय जावना. फक्त तेजो जनरेटर एक तो पेटला. दुसरो जनरेटर वाटावलो तो पेटोंक ना. फक्त पॅनल आनी जनरेटर आनी कांय ना. आनी भितरले तेजे जे सुपर मार्केटाचे जे कितें वस्तू आसले ते सगळे सेफ आसा, कांयच ना. तशें ते लाखाच्या पोटान आसतले आसली तेजी लुकसाण. जर समज तेंचे जर ते आमी जर वेळार पावूंक नासले जाल्यार लाखांनी लुकसाण जावपाचें. कित्याक सुपर मार्केटाचे तेजे भितर कितलेशेच हें आहा. प्लस फ्लॅट्स आहा तेजे देगेकूच फ्लॅट्स आहा सगळे, रेजिडेन्शियल एरिया आहा सगळी ती. सो ते आमी वाटोवपाचे प्रयत्न केलो आनी वाटयले. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV.